जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जिणयेची मेठां आमी खान फुडें वेताना आमकां हर एकल्याक कश्ट, अनवरां, समस्या फूड करतात. भोवशा समस्या, कश्ट, अनवरां आमच्या जिविताचो एक अविभाज्य अंश म्हणून येता. आमकां समेस्तांक समस्या आसात. समस्या नातिल्लो मनीस ना, समस्या नातिल्लें जिवीत ना. पूण समस्या येताना कंगाल जावचे जायते. वय थोड्यांक समस्या आपालिपा करून खेळ खेळटाना तांच्या जिविताचेर, आनी थोड्यांच्या जिवितांचेर समस्या न्हंयच्या उदका बरी वाळून येतात. जावंक पुरो मोर्न, ताच्या उपरांत पिडा, ताच्या उपरांत अनवरां, ताच्या उपरांत आनी कितें आनी कितें आनी कितें. एका वयर आनी एक समस्या येता आसतना कंगाल जावचें, निराशा भोगची आनी जिविताचो अर्थच ना म्हूण घेवचो. एक जाल्यार देवूच ना म्हणून नेगार करचे आनी जायते. आमच्या जिवितांत समस्या येताना हे समस्या कशे फूड करचे, समस्या स्वीकार करून आमचें जीवन कशें आमी घट करचें आनी ह्या समस्याद्वारेच आमच्या जिविताक कसो एक नवो अर्थ दिवचो, ह्या विशयांत आज विमर्श करुया. ताच्या पयलें देवाचें उतार आमी आयकुया. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप, 12वो अध्याय, वळ 7 जावन 11 म्हणसर. म्हाका फावो केल्ल्या असाधारण उगडापा विशयांत उलोवचें जाल्यार हांवें ताचे पासत गर्वाक पडना म्हणून म्हजे कुडींत एक फोडाफोडीची दूख दिल्या. मांसांत रिगलेल्या कांट्या बरी ती म्हाका दोसता. हांव गर्वाक पडना म्हणून सैतानाचो हो दूत म्हाका थापडायत आसा. हो दुस्मान म्हजे तान पयस सरो म्हणून 3 फावटी सोम्या लागीं हांवें मागलें, पूण ताणें म्हळें, म्हजी कुर्पा तुका पुरो. कित्याक मनशाचे अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे थंय वस्ती करचे खातीर म्हजे अस्कतकायाची वडवीक हांव कुशेन सांगतां. तर क्रिस्ता पासत म्हज्या अस्कतकायांत बेपारवानी, कश्ट, अनवऱ्या दगदनांनी आनी आठ्या विठ्यांनी हांव दादोशी जालां. कित्याक हांव अस्कत तेन्ना हांव निजाकी सक्तीवंत. देवाचें उतार हे. मोगाचेनो, सुरवेर सुरू 2 सतां समस्या विशयांत तुमचे मुखार दवरूंक शकता. एक, हर एका समस्याक एक परिहार आसा. आनी दुसरें, समस्या आमच्या जिविताक अर्थ दितात. हर एका समस्याक एक परिहार आसा. भोवशा आमच्या चिंतनाच्या परिदे भितर तो परिहार ना जावंक पुरो. पूण आमी उस्तूंक गेल्यार, आलोचन करूंक गेल्यार, गिन्यान उपयोग केल्यार, भोवशा देवाच्या कुशेगत आमी कालथीमान घाल्यार हर एका समस्या फाटल्यान एक परिहार आसात आसा. थोडे समस्या शाश्वीत, म्हणजे मरण वय हर एकल्याक येता. नैसर्गिक नियमा वय हर एकल्याच्या जिवितांत तांचो परिणाम आसाच. ते कोणे कालें करूंक जायना. पूण उरिल्ल्या समस्यांक जावंक पुरो सामाजीक,
जावंक पुरो वैयक्तीक, जावंक पुरो अर्थीक, लौकीक या आनी कितें, हर एका समस्याक एक परिहार आसा आनी त्या खातीर शांतपणी, समाधानपणी आमी हो परिहार सोदून काडूंक आमकां जाता, आमकां थांगता हें मतीन दवरचें. दुसरें, समस्ये आमच्या जिविताक अर्थ दितात. उपच्या एका सुकण्याक व्हडलो समस्या जाले, तद्विरोध रितीन, तद्विरोध दिश्टीन वाळचें तें वारें. पूण वारें वाळटा म्हणून तें वारेंच काडल्यार सुकण्या उबोंक जायना. दर्यांत आसलें एक थारू, दर्यांत आसली एक दोन एका मोटरान ती धांवता जाल्यार त्या प्रोफेलराक एक व्हडलें समस्या म्हळ्यार तें उदक. पूण त्या दर्यान उदकच ना जाल्यार दोनेचें बरें आसा. तशेंच आमचें जिवीत. जिवितांत समस्ये स्वाभाविक समान. बहुशा समस्यांतल्यान जिवीत ना, पूण जायते फावटी हे समस्यास आमच्या जिविताक आमच्या बहुशा न्हिदेंतल्यान आमकां उठयता, आमच्या आळसायांतल्यान, आमच्या भ्रमिदेंतल्यान आमकां उठयता आनीक आमच्या जिवितांतलो नीज अर्थ, आमच्या जिविताची नीद सखत आमच्या जिविताची बहुशा दिशा बदलूंक शकता. आनी त्या खातीर आमच्या संवसाराच्या चरित्रांतल्या महान व्यक्तींक आमी पळोवंक गेल्यार कश्ट नासतना कोणूच वयर आयिल्लो ना आनी कश्टा वेळार तांणी आपणायिल्लें जायते आनी महान. पळया उदाहरणेक, आमी हर एका दिसा म्हणची आमच्या पवित्र पुस्तकांतलीं किर्तनां वय कश्टांच्या वेळार उपजाल्लीं तीं किर्तनां जायतीं. सांत पावलाचें पत्र पळया, पत्रां पळया, जायतीं पत्रां ताणें बरयल्लीं जैलांत रावन. आनी आज वाचल्ल्या त्या वांजलांत, त्या वाचपांत आमी पळयता सोमयान ताका 3 दुखी दिल्यो. त्यो म्हणजे हांव काड सोमया म्हूण ताणें मागलें. पूण सोमी ताका म्हणालो, ना, केदाळा तुज्या मनशापणान तूं अस्कत गी, त्या दाळा म्हजी दैवीक सखत बळा दीख आनी त्या खातीर म्हजी कृपा तुका पुरो. बानियान म्हणलो एकलो महान बरोवपी, ताणें ताचें बरोवपाक व्हडलो बूक पिलग्रीम प्रोसेस बरयलो ताणें जैलांत रावन. फ्लोरेन्स नायटिंगेल आमचो मेस्तांक कळीत आसची व्यक्ती. इंग्लंडाच्यो कितल्योश्यो आस्पत्र्यो तिणें रिऑर्गनायज केल्ल्यो आपल्याच पिडे वेळार, वळवळोन आसल्या वेळार आपल्याच कटल्यार थावन. लुई पास्चर, दूद आनी दूद आज आमकां जर तर दुसऱ्या दुसऱ्या डायरींत हांव मेळटा जाल्यार बॅक्टेरिया खंय ना येता म्हूण ताची सोदनां जाल्ली जाल्यार वय लुई पास्चरा मुखांतर आरेच्या पिडेन आनी आपोफ्लॅक्स पिडेंत वळवळोन आसतना वय हे महान संशोधन लुई पास्चरान केल्लें. अमेरिकाचो एकलो महान चरित्रेकार फ्रांसीस पार्कमान सदावत कुड्डो आनी इतलो दुखीन तो वळवळटलो की दिसाक 5 मिनटां चड ताका काम करूंक जायनातलें. जाल्यार 20 चरित्रेचे महाबूक तो बरोवंक पावलो. अब्राहम लिंकन एका दुबळ्या कुटुंबांत आयिल्लो. फ्रँकलिन रूजवेल्ट बाळपणांतच आरीच्या पिडेन वळवळसो. ग्लेन कुनिंगहॅम सगळोसो उलफाल्लो. अल्बर्ट आयन्स्टायन दाड्डो क्लासींत हांव भायर पडुल्लो. मार्टीन लुथर किंग काळो. अब्दुल कलाम शिकोंक गत नातुल्लो. नारायण मूर्ती हातांत एक देडकी नातुल्लो. म्हाका जाणो महान व्यक्तीक सगळ्यांक समस्ये 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 देखून तुका आनी म्हाका मात्र समस्ये न्ही.
पूण हे समस्या तांणी एक अनमोग जावन एक ऑपॉर्च्युनिटी जावन बदलिलें आनी अशें हे तांच्या जिवितांत महान व्यक्ती जावंक पावले. आनी भोवशा हांव आनी तूं आमच्या जिवितांत आयिल्ले हे समस्ये फुड करन हे समस्ये म्हज्या जिवितांत म्हज्या उदारगतेक आयल्यात म्हणून समजून जर तर ते समस्ये वापरन ताचो बरो उपयोग करन जर तर म्हज्या जिवितांत हांव त्या समस्यांक फुड करतां भोवशा हांवें म्हज्या जिवितांत महान व्यक्ती जावयेत त्या समस्यांक परिहार सोदयेत. तर मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत समस्या आयिल्ल्या वेळार हे समस्ये परिहार करची विधानां खंयची. परत दोन संगती सांगूंक आशेतां. पयलें रायट एटिट्यूड आनी दुसरें रायट एक्शन प्लॅन. रायट एटिट्यूड खरो मनोभाव. एका समस्या विशयान तूं कितें चिंताय, एका समस्या विशयान तुका कितें भोगता हाचेर होंदोन आसा तुजो परिहार त्या समस्याक. एका समस्या विशयान तूं कितें चिंताय, एका समस्या विशयान तुका कितें भोगता. डेल कार्नेजी म्हणटा it is not a problem that is a problem, but the way you look at the problem is the problem. It is your attitude to life that determines your altitude. समस्या न्ही पूण तो समस्याक तूं कशें पळयताय, त्या समस्या विशयान तूं कितें चिंताय आनी कितें भोगताय तो एक समस्या. आनी कशें तूं समस्याक फुड करताय ताचेर होंदोन आसा तुजें व्हडपण, तुजें महानपण. आनी त्या खातीर हर एक समस्या आमच्या जिवितांत येता आसतना डू यू कन्सिडर इट ए प्रॉब्लेम or do you consider it as an opportunity? It is on that depends how you tackle that problem. दुसरें रायट एक्शन प्लॅन. खरी कार्यगत करची वाट. तुज्या जिवितांत एक समस्या आयिल्ल्या वेळार वय जायतीं विधानां आसात. आमी सदांच पळोवचें आयदर ऑर तें या हें. जिवितांत दोनूय संगती, एक ही संगत या ती संगत आमी म्हणचे ऑल्टरनेटिव्स म्हूण. पूण ना मोगाच्यानो जिवितांत केवल ऑल्टरनेटिव्स नात, जिवितांत जायत्यो ऑल्टरनेटिव्स आसात. फर्स्ट प्रिफरन्स, सेकंड प्रिफरन्स, थर्ड प्रिफरन्स, फोर्थ प्रिफरन्स, फिफ्थ प्रिफरन्स, 10th प्रिफरन्स, इफ यू वॉन्ट 20th प्रिफरन्स. देखून केवल तुजी मोत दोनां मदें कित्या मात सीमित करताय आनी दोनां मदलें काल्याक मात्र एक्शन प्लॅन करताय. एकच हांवें घरा रावच जाय नाल्यार हांवें काम करी जाय. ना, घरा रावून तूं काम करूंक जाता, काम करन घर करूंक जाता, काम आनी घर करन तिसरें आनी कितें करूंक जाता. हर एका समस्याक आमी दुसरे दुसरे विधानां परिहार सोदून काडूंक भारी सुलाभ आनी ते आमी प्रयत्न करीत जाय. आनी त्या खातीर आमकां जायते महान व्यक्ती म्हणटात तुज्या चिंतपाच्या परिदे भायर पळय. चिंतपाच्या परिदे भितरच तुका विचार करून दवरनाका, तुका कैदी करनाका. त्या दाळा तुका दिसचें धाकटुलें, तुका संवसार दिसना. You see a very narrow perspective of the problem and its solution. You don't see an overall picture of the problem and a solution that can be attained thereby. त्या खातीर समस्या परिहार करता आसतना ह्यो दोन संगती मतीन दवरचे. रायट एटिट्यूड, रायट एक्शन प्लॅन. हे रायट एटिट्यूड आनी रायट एक्शन प्लॅन काडून घेवन आमकां आयिल्ल्या जिवितांत आयिल्ल्या समस्यांक परिहार कशें आमी सोदचें, कसले नियमां आमी वापरी जाय. थोडी नियमां आज हांगासर दिवंक आशेतां. पयलें, आयडेंटिफाय द प्रॉब्लेम. समस्या सोदून काड. आमी आयकलां जायत्यांनी म्हणचें
म्हाका एक व्हडलो समस्या सायबा, आय एम इन ए बीग मॅस, आय एम इन ए बीग प्रॉब्लेम. पूण कसलो समस्या? समस्या एक दोन न्ही, सगळें कन्फ्युजन, समस्या. अळे बाबा, समस्या कळलो, जायत्यांक समस्या कळलो म्हणून सुगोत्तू ना. आनी त्या खातीर पयले आयडेंटिफाय युअर प्रॉब्लेम. उदाहरण सांगचें जाल्यार, वय म्हाका तकली पडटा. म्हाका तकली कित्याक पडटा? जावंक पुरो शेळ जाल्या, जावंक पुरो उदक पियेल्लें उणें जावन डिहायड्रेशन जालां, जावंक पुरो हांव खरकट्या वताक भायर गेल्लो आनी अशें म्हाका तकली पडटा, जावंक पुरो म्हाका मायग्रेन तकली फटाफट आसा, वा जावंक पुरो म्हज्या तकलेंत एक ट्युमर जालां. इतले पुरो समस्या आसात, इतले पुरो सिम्पटम्स आसात. वय सिम्पटम एक तकली फटाफट, पूण इतल्या कारणां खातीर म्हाका तकली फोडटा. आनी त्या खातीर कित्या खातीर तुका तकली फोडटा? आयडेंटिफाय युअर प्रॉब्लेम. कित्या खातीर तकली पडटा? भोवशा डॉक्टरा कडेन गेल्यार, त्या व्यक्ती कडेन गेल्यार तो परिहार आमकां मेळटा. दुसरें, प्रायोरिटायज युअर प्रॉब्लेम. प्रामुख्याच्या हंत्यार तुजो समस्या बांदून हाड. प्रामुख्याच्या हंथार तुजो समस्या बांदून हाड. म्हाका न्हू तरेपटी मस्त प्रॉब्लेम्स येतात, मस्त समस्या येतात. आनी त्या खातीर इतले पुरा दुसरे 3-4 समस्या सांगात त्या आयिल्ल्या वेळार एक गरज, एक विशय मोतीन दवरचो. कितें म्हळ्यार तुजो पयलो समस्या खंयचो, दुसरो समस्या खंयचो, तिसरो समस्या खंयचो, चवथो समस्या खंयचो. प्रायोरिटायज युअर प्रॉब्लेम. Prioritize your problem, line them up one by one. आणि एक पावटी एक मात्र समस्या परिहार करू ना. पूर्ण समस्या हांव एकटेंत परिहार करी जय जावचें ना. आनी त्या खातीर अति प्रमुख समस्या हांवें आतांच उपाय करचो खंयचो तो, ओके, तो परिहार दिया. ताच्या उपरांत आनी एक, ताच्या उपरांत आनी एक, ताच्या उपरांत आनी एक. आनी हे संगत थोडे समस्ये तुवेंत परिहार करी जय, थोडे समस्ये दुसऱ्यांक परिहार करूंक जाता. तुका घरा रांदी जय, मार्केटी वचोन तुवें रांदय हाडी जय, दोनीन तुका करूंक एकच पटी जाता. आसो तुका एकच घंटो, वय तुवें एक करियेत, घरा रावन तुवें रांदयेत. त्याच वेळार घरच्या कोणायकी या कोणी शेजारचे कोणी या कोणी मार्केटीक गेल्ले आसा जाल्यार तांकां फोन करन, म्हाका इल्ले रांदय हाड सायबा म्हणून म्हणयेत. आनी त्या खातीर प्रायोरिटायज युअर प्रॉब्लेम. तिसरें, डिफायन युअर प्रॉब्लेम. समस्यांचो नीज विवर बरय. एक समस्या परिहार करी जय जाल्यार त्या समस्या विशांत सविस्तार माहिती गरज. आनी त्या खातीर पयल्यान पयलें आस्क द रायट क्वेश्चन. सारकें सवाल विचार. देर आर वेरायटीज ऑफ रिजन वाय एस प्रॉब्लेम क्रिप्स अप. आनी त्या खातीर हो समस्या हांवें कसो परिहार करच्या ह्या एका म्हज्या क्षेत्रांत हांव केदाळा करेक्ट सवाल विचारतां, रायट सवाल विचारतां, भोवशा म्हाका जाप मेळटा. दुसरें, जोगत्या व्यक्ती कडेन कन्सल्ट कर. म्हाका तकली पडटा म्हणून हांव जर वचोन पाद्राबा कडेन विचारूंक गेलो, पाद्राबा काले म्हणटलो. म्हाका तकली पडटा म्हणून हांव सामादारा कडेन गेलो, तो कितें सांगतलो म्हाका? म्हाका तकली पडटा म्हणून हांव टायलरा कडेन गेल्यार टायलर कितें सांगतलो म्हाका? म्हाका तकली पडटा जाल्यार हांवें डॉक्टरा कडेन वचूंक जाय. तशेंच हर एका समस्याक परिहार दिवची तसली एक बुद्धिवंत व्यक्ती आसा. And therefore, consult the right person. Don't consult the wrong person. आमचे प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार we consult always the wrong persons, wrong people for wrong problems. केदाळ आमी सारक्या व्यक्ती कडेन कन्सल्ट करता
भोवशा आमचे जायते प्रॉब्लेम सॉल्व जातात. आनी एक प्रॉब्लेम हांगा येता. प्रॉब्लेम आयले कळार आमी ओगेत बसता, कोण्णा कडेन काही उलयना, कन्सल्ट करना, वय आमच्या मतीक उजवाडत येना. आनी जायते फावटी जीवघात केल्ले दाखले आसात. दुसरें, तिसरें, नीज स्वता स्विकार कर. एक्सेप्ट द हार्ड फॅक्ट. थोडे फावटी नीज स्वता मस्त कोडू आनी त्या खातीर ही स्वता आमकां स्विकार करूंक नाकात. पळया, म्हजें धूव या म्हजो पूत फेल जालो 10व्या क्लासींत या PUCंत फेल जालो. वय फेल जालो, व्हडलो एक समासो तो. बेजारायाची संगत, वय भुरग्यांक बेजाराय, आमकांय बेजाराय. कित्याक फेल जालो? आस्क द रायट क्वेश्चन. आतां कन्सल्ट द रायट पर्सन. कोण तो कन्सल्ट द रायट पर्सन? रायट पर्सन कोण हांगा? जावंक पुरो तो विद्यार्थी, तुजो पूत या तुजी धूव. जावंक पुरो तुजो मेस्त्री या प्रोफेसर या लेक्चरर. जावंक पुरो प्रिंसिपल, जावंक पुरो ताचे क्लासमेट. आनी त्या खातीर वय तांचे कडेन इसारन नीज कारण कितें म्हजो धूव या म्हजें पूत फेल जावंक तें सोदून काड. आनी अखेरीक तुका जर तर गमलें, म्हज्या धुवेन बरें करून शिकलां तें, कश्टांनी शिकलां तें, ताणें भोवशा मस्त मिनत काडल्या, जाल्यारय तें फेल जालां. म्हणजे वय देवान ताका तितली बुदवंतकाय दिवना. म्हज्या धुवेक बुदवंतकाय दिवना. वय बारीक कोडू सत्तें. वा ताची धूव पळय, आची धूव पळय, ताचो पूत पळय, तो पळय, वो पळय. पूण म्हज्या धुवेक वय देवान चड बूद दिवना, जानवाय दिवना. तें कोडू सत स्विकार कर. तें गरज. चवथें, समस्येचे विविध परिहार सोदून काड आनी खंयचो बरो तो विंचून काड. हांवें म्हळें एका समस्याक 10 परिहार आसोंक पुरो, पूण ते 10 परिहार तुका उपकाराक पडनात. तुका खंयचो जगतो तो उपकाराक पडटा. तुका खंयचो समस्यो परिहार जाता, तुका कितें उपकाराक पडटा तें काण घे न्ही. तें काण घेवन तो विंचून काण घेवन तो समस्यो ताका परिहार तूं सोदून काड. 5वें, बऱ्यांतलो बरो परिहार कार्यागात कर. वय आमच्या रुमान बसोन आमी कोणाकडे कन्सल्ट करना, परिहार मोतींत समजोंक भारी सुलाभ. टू अंडरस्टँड अ सोल्युशन थियरिटिकली इज व्हेरी इजी, but to convert that theoretical solution into a practical reality, that is quite difficult. आणि त्या खातीर हे 3 परिहार सोदून काडल्या उपरांत, बऱ्यांतलो बरो परिहार सोदून काडल्या उपरांत, विंचून काडल्या उपरांत तो कार्यागात कर. गेट इन टू द रायट एक्शन प्लॅन. आनी अखेरीचे आनी मुखार तोच समस्या उपजाना जावच्या खातीर जगती धोरणां नियमां तांच्या जाग्यार दवर. वय आनी मुखार असली चूक घडोवन नजो, असलो समस्या येवन नजो, त्या खातीर जगती मेटां, जगती धोरणां हांव आतांच सोदून काडटां आनी कार्यागात करतां. हें मतीन दवर. धर्मकाच्यान समस्या नातुल्लो व्यक्ती ना. आदीं समस्या उणे आशिल्ले आतां चड आसात. भोवशा हें चूक चिंताप. समस्या केदाळे आशिल्ले आनी हर एका समस्याक तुवें तकली धाडचें म्हणना, कित्याक ताका एक परिहार आसा. आनीक केदाळा तूं रायट एक्शन आनी रायट एटिट्यूड काण घेवन तुजो समस्या परिहार जाता म्हणून शांततेन नम्रतायेन जर तर तूं मुखार येताय, भोवशा तुजो समस्या तूं परिहार करतलोय. मागणें देवा तें आमचो भावार्थ आनी सगळें ताका कळीत आसा आनी ताका सगळें बदलूंक शकता.
म्हणलो वय भावार्थ जर तर आमच्या जिवितांत आसा वय आमच्या भावार्थाचें तें किर्ण भावार्थाचो उजवाड आमकां सोन घालचो ना. देखून आमच्या सगळ्या समस्यांक देवस परिहार दिवची ती सकत आनी उजवाड आमकां दिवं दिवन मागोवया. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. देवा